Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 18 ते 44 पिराय गटांतल्यांक वॅक्सिनेशन ऑनलायन रजिस्ट्रेशना बदला वॉक इन पद्दतीन करपाक केंद्रान मान्यताय दिल्या. हातूंत भायल्या राज्यांतले लोक गोंयचे स्लॉट ऑनलायन बूक करपाचे प्रकार जावचे ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. वॉक इन केले म्हणटू ऑनलायन आसचे ना न्हू, म्हणजे भायर कोणी ना ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन. म्हणजे कोण भायरसून ऑनलायन करता तेका मागीर करपाक मेळचें ना, म्हणजे फक्त स्पॉटार पावलो तेका मेळटलें. गोवा फॉरवर्डान आयज पीसी गेलेले की जे हेल्थ वर्करांक 20% जे तांकां हायक मेळपाचे आशिल्ले ते अजुनूय मेळना. ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें म्हणून पॅन्डेमीक अजुनूय बी चालू आसा, ताचो विचार करता. कोमॉर्बिड दुयेंती आनी दुदावेल्या भुरग्यांच्या आवयांक आदिवासींना दिवन क्लियर करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला. ज्याची भुरगीं 2 वर्सांच्या सकयल आसा तांकां प्रायोरिटी दिवची इन बिटवीन 18 to 44 एज ग्रुप. त्याच बरोबर कोमॉर्बिड कंडिशन 18 to 44 हाका प्रायोरिटी दिली वयतली. तिसरे कोविड ल्हाराचे नदरेन सरकारान तयारी सुरू केल्या. ल्हान भुरग्यांच्या दुयेंसा विशीं तांचे होम आयसोलेशना विशीं SOP फायनलायज करप चल्लां. कोविड दुयेंतींनी खंय आतां मेरेन 11% भुरगीं दिसल्यात. ऑलरेडी PICU पिडियाट्रीक इंटेन्सिव्ह केअर युनिट हाजो नंबर आमी वाडोवपाचो ठरयला. बेड्स फ्रॉम द 6 to 14 in existing PICU at a GMC to be set up at a new 60 bedded PICU and of the 30 bedded each in the super specialty block. 60 जे आहा ते PICU पिडियाट्रीक इंटेन्सिव्ह केअर युनिट हे आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीत करपाचें ठरयला. 30 bedded each in the super specialty block. At any time आमी 20% ICU बेड जो आसा we can convert into the pediatric ICU bed of the Goa Medical College. आमकां pediatrician across the state म्हणजे इवन दो जे हेल्थात आसा ताच्याच बरोबर जे भायर पिडियाट्रिशियन म्हणून काम करता इट इज अप्रॉक्सिमेटली 120 पिडियाट्रिशियन एट प्रेजेंट स्टेटीत आसा. आमी इंडियन पिडियाट्रीक असोसिएशन हांच्या बरोबर उलोवपाक सुरवात केला. SOP फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ द COVID-19 इन अ चिल्ड्रन देर शूड बी द कॉमन SOP म्हणजे गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरात कॉमन SOP आसची. हे फावटी थोडेशे पिडियाट्रिक्स पेशंट जाल्या उपरांत होम आयसोलेशन कशा पद्दतीन स्ट्रिक्ट जावचें ताजेरूय जो फोकस आसतलो सरकाराचो. म्हणजे आतां पर्यंत आमी म्हणटा की जवळपास 16,000 आनी ऑड हे फिगर जे आसा हे ऑलरेडी इन्फेक्टेड 16,246 हे बिलो 17 इयर्स हे ऑलरेडी कोवीड इन्फेक्टेड जाले. म्हणजे धाकले भुरगे आमी म्हणटा इन्फेक्टेड जावंक ना अशें न्ही, तर तेजे धाकले भुरगे 0 to 17 एज ग्रुपांतले 16,226 वीच इज द 11% ऑफ द इन्फेक्टेड पॉप्युलेशन. 18 वर्सां वेल्यां खातीर वाशिनां जुनाचे पयले सप्तकांत पावतली. कारण आमकडे 18 to 45 हाजी वॅक्सिनेशन आमच्या कडेन जवळपास फक्त 6,000 अवेलेबल आहा जी फाटल्या स्टॉकांतली उरल्या. आमकां एडिशनल 36,000चो सेकंड लॉट आमकां जून म्हयन्याच्या पयल्या विकांत येता. ताज्या भायर आमी एक्झिस्टींग वॅक्सिनेशन जी आसा ही लोन बेसिसचेर जी आमची अबाव 45 आसा ती ह्या पेशंटांक वापरपाची परमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन मागल्या. तेज्या भायर आमी म्हणजे इवन दो फॉर द प्रायवेट कंपनी कडेन फॉर द 10 lakhs एके कंपनी कडेन 5 lakhs एके कंपनी कडेन आमी प्रोक्युअर करपा खातीर मागल्या. अदर वेज ऑल्सो आमकां वॅक्सिनेशन कशा पद्दतीन मेळटली हाजेर आमी भर दिला. पंचायतींक धुवपाची सन मुख्यमंत्र्यान सोडली ना. हो टिका उत्सव हो फक्त पयलो डोस दिवपा खातीर आसा. सेकंड डोस जेका घेवपाचो आहा तेजो 84 days कंप्लीट जाल्या उपरांतूच तेका सेकंड डोस घेवपाक मेळटलो. जबाबदारी आसा. म्हणजे बरेच जाण मरे आतां परत लॉकडावन सुरू करपाक लागल्या. ते खंयसरूच बाबा आपल्या पंचायतीन 100% एकटोय अजून सुद्दां पंचायत एक सुद्दां ग्रामपंचायत सांगना प्रावडली की आमी 100% वॅक्सिनेशन कंप्लीट केलें. ते सांगा मरे. लॉकडावन करपाक सोंपें आहा हांवें लॉकडावन केलें म्हणपाक. ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय. इट शूड बी द म्हणजे एप्रिशिएट करतले आसले आमी. म्हणजे सरकार त्या पंचायतीक रिवार्ड दितले आसले जाय जाल्यार. हांव ते एकीच कडेन आमचो डेप्युटी कलेक्टर इन काणकोण आनी हेल्थ ऑफिसर इन काणकोण खूब बरें काम केलां तेंच्यांनी. हांव एप्रिशिएट करता खरोखरूच. कोविडाची मरणां अजून आटापा येना आनीक 39 गेले. 19 GMCत 11 दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एकूण 2,460. नवे दुयेंत 49. सध्याचे एक्टीव केसी 15,706. पॉझिटिव्हिटी रेट 30% मेरेन देंवली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.